गोय हे देशातले महत्वाचे पर्यटन केंद्र जावन आसा। गोयच्यो दर्यावेळो जश्यो फामाद तशीच गोयची देवळांय बी। गोयच्या कांय देवळांनी 1 जानेवारीच्यान ड्रेस कोड लागू जावपाचो आसा। हातूंत फोंडेचे रामनाथी आनी मंगेशी देवळाचो आस्पाव आसा। देवळां ही फॅशन दाखोवपाची सुवात न्ही, तेन्ना देवळांत येतना ड्रेस कोड पाळचोच पडटलो अशें म्हणीत देवूळ वेवस्थापनान ड्रेस कोड लागू करपाचें थारायला। कांय पर्यटक देवळांत आधुनीक कपडे घालून येतात, ताका लागून पावित्र्य इबाडटा। तेन्ना ल्हान कपड्यांनी येवप्यांक आतां ह्या देवळांनी प्रवेश मेळचो ना। शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, मिडी, स्लीवलेस टॉप, लो रायज जीन्स आनी शॉर्ट टी शर्ट घातिल्ल्यांक देवळांत प्रवेश न्हयकारतले। आज आमी आसात रामनाथी बांदोडे हांगच्या रामनाथ देवस्थानान। ह्या देवस्थानान मंगेशीच्या मंगेश देवस्थाना फाटोफाट आपल्या भाविकां खातीर, भक्तगणां खातीर जे कोण देवळान येतात तेंच्या खातीर हांगा ड्रेस कोड आपणावपाचो ठरयला। येता ते 1 जानेवारी 2024 पासून देवळांत येवपी सगळ्या भाविकांक हो ड्रेस कोड लागू जातलो। हितून मिनी स्कर्ट, मिनी जीन्स, मिनी टी शर्ट जावं स्लीवलेस ब्लाउज, मिडीज, हाफ मिडीज असले कांयच ड्रेस घालपाक मेळचे ना। जे कोण भाविक येता अशे कोण ड्रेस घालून जे येता तांकां देवस्थानाच्या नियमा प्रमाण तेणी जो आतां ड्रेस कोड ठरयला त्या प्रमाण तांकां एक तर पांघरपाक शाल दितले, जावं बाकीच्या आंग धाकपाक तांकां लुंगी जावं आनी हेर वस्त्रां दितली, ती घालून तेणी थंय देवळान वचूं येता। सो देवस्थाना वतीन देवस्थान कमिटीन सगळ्या भाविकांक, कुळाव्यांक सगळ्यांक अशें अपील केल्लें आसा की देवळान जे कोण भाविक येता देवाचें दर्शन घेवपाक कांयच हरकत ना, पूण ह्या ड्रेस कोडाची मर्यादा पाळची। 1 जानेवारी 2024 पासून हो ड्रेस कोड हांगा लागू जाता। ह्या विशीं देवस्थान समितीचे सचिव गुरुप्रसाद कुंकळकर हांणी विस्तृतपणान म्हायती दिल्ली आसा। सो सगळ्या भाविकांक एक कळकळीची विनंती, येता ते 1 जानेवारी 2024 पासून रामनाथ देवस्थानान जे ठरयलां ड्रेस कोड जो आपणावपाचो ठरयला ताका सगळ्यांनी पाळो दिवचो। देव बरें करूं। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक। नमस्कार। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।